हांव भयण शल्मा प्रिती डिसोजा तुमचे मुखार देव आपोवण्याचो थोडो अनुभव वांटूंक संतोश पावता. देव आपोवणें देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें जावन आसा. हांव बेळाच्या दुखी सायबिणीक समर्पिल्ल्या ह्या फ्रिगजेंत जल्माली. आवयच्या गर्भांत आसतनाच देवान म्हज्या काळजांत हें देव आपोवणें म्हणलें भी ओंपलें. म्हज्या आवय बापायच्या, कुटुंबादारांच्या, याजकांच्या आनी धार्मिकांच्या वर्त्या सहकारान हें एक धार्मीक आपोवण्याचें देव आपोवण्याचें बी म्हज्या काळजांत जें किरलाल्लें तें वाडोवन एक रूख जावन आज भरपूर फळ दिवच्याक तयार आसा. आमच्या कुटुंबान सदांच सांजेच्या तेरसा वेळार देव आपोवण्या खातीर आमी मागणें म्हणटले. सदांच आमच्या कुटुंबांत मागणें आशिल्लें आनी ह्या देव आपोवण्या खातीर मागचें तें मागणें म्हाका एक वर्तें प्रेरण जावंक पावलें. तशेंच फिरगजेंत याजकाची बरी देख, इस्कॉलान तशेंच फिरगजेंत धार्मिकांनी दिवची ती सेवा हांवें एक सिस्टर जाल्यार बरें आशिल्लें म्हणलो मनोभाव म्हज्या मतींत उपजोवंक कारण जालें. 10वेंत आसतना हांवें हो एक निर्धार घेतलो तरी हांवें कॉवेंताक भरती जावंक लगभग 6 वर्सां काणगेलीं. हांवें BSc B.Ed शिकप संपयले उपरांत एक धार्मीक जायजें म्हणून म्हज्या घरच्यांक तिळसिलें. हांव हें BSc B.Ed शिकप म्हज्या घरांतावनूच म्हळ्यार बेळांतावन मंगळुराक येवन करतलीं आनी तेन्ना हांवें ट्रेनार येवचें आशिल्लें. ह्या वेळार शिकपा खातीर तशेंच कामा खातीर पयस जावन येवच्या भुरग्यांचो तशेंच युवा जाणांचे तें एक कश्ट हांवें खूब अनुभव केल्यात आनी तें हांव समजोवंक शकता. ह्या द्वारे हांवें एक केवळ शिक्षकी न्हय बागार एक मिसांव करची एक धर्मीक भयण जाल्यार बरें म्हणलें म्हजी आशा आनीकय चड घट जावंक पावली. म्हजें हें शिकप संपले उपरांत सरीसुमार 3 ते 4 म्हयने हांवें शिक्षकी जावन वावर केलो आनी उपरांत म्हज्या घरच्यांक हांव कॉवेंताक भरती जाता म्हूण हांवें तांकां तिळसिलें. बरें शिकप बरो फुडार म्हाका दिवन आनी कितें हांव म्हज्या कुटुंबाक एक आदार जावंक पावतली म्हणल्यार त्या एका संदर्भार हांवें हो निश्चय घेतिल्लो तरी म्हज्या आवय बापायनी फाटी फुडें पळयनासतना जायत पुता तूं वच म्हूण म्हाका धाडलें. तांचो हो वर्तो त्याग आज हांव नियाळटा आनी देवाची भरपूर बेसांवां तांचेर मागता. अर्सुलायन फ्रांसिस्कन धार्मीक मेळांत भरती जाले उपरांत तरबेती वेळार म्हाका जायतो अनुभव मेळ्ळो. देवाची सेवा करच्याक आनी तिच्या परजेची सेवा करच्याक भरपूर अवकाश म्हाका लाभला. आमच्या धार्मीक भयणीची ती सादी जिणी दुर्बळ्यातय पिडेस्तांतय तांकां सुवर्तो हुस्को म्हाका एक व्हड प्रेरण जावंक पावलें. ह्या तरबेती वेळार फकत आमकां शिकप वा मागणें मात्र न्हय आसतना प्रायवंतांच्या आश्र्यांत, अनाथाश्रमांनी तशेंच विशेश भुरग्यांच्या सांगाता तशेंच सबार हळ्यांनी आमी वचून वावर केला. ह्या द्वारे म्हजें मिसांव कितें आसा सगळ्या संवसाराक हांवें एक भयण जायजें म्हणलें तें म्हाका प्रेरण लाभलें. जर तर हांव म्हज्या कुटुंबांत आसली तर म्हज्या एका भावाक आनी भयणीक हांव भयण जावन आसती, पूण आज तुमी सर्व म्हाका एक भयण म्हूण आपयतात. व्हरतो संतोश म्हाका भगता सर्वांक एक भयण जावचें आनी हांव देवाक अर्गां दितां. अर्सुलायन फ्रांसिस्कन धार्मीक मेळ आमच्या पात्रोन सांत जावन आसच्या सा आंजेला मेरीची, सा फ्रांसीस असिसी तशेंच सांत अर्सुला हांच्या बेसांवांनी तशेंच आमच्या घडणार जावन आसच्या फादर अर्बनस्टायन तशेंच आमची पयली सुपिरियर जावन आसची मादर निम्फा फेर्नांडीस हांच्या विनवण्यान सोम्याचो स्वाद सगळ्या संवसारार प्रसारून आसा. अर्सुलायन फ्रांसिस्कन मेळ ह्याच मंगळुरांत उब जाल्लो. खंडीत जावन आमच्या मदर निम्फा फेर्नांडीस एक मंथनाची ती चली जाल्यार बंदराक वचून दुर्बळ्या भुरग्यांक तिणें सांगाता हाडलें आनी तांकां शिकप दिलें. हें एक म्हाका व्हरतें प्रेरण. हो अर्सुलायन फ्रांसिस्कन ह्या कुटुंबांत म्हाका भरपूर सहकार मेळ्ळा आनी ह्या कुटुंबाचो संतोश जावंक हांव व्हरतो संतोश पावतां. तशें म्हणून ह्या धार्मीक बेसांत कितेंच कश्ट नात. ही फुलांची गजडी म्हूण चिंतचें न्हय. सबार कश्ट तेंते सम आसात, पूण ह्या सर पंत आव्हानांनी धैर्यान फूट कर मुखार वचोंक म्हजो हो संस्थो म्हजें हें एक कुटुंब म्हाका आदार दिवन आसा. ते सदांच म्हजे सांगात आसा म्हूण म्हजी पातयणी आनी भरवसो. मोगाचेनो हे धार्मीक आपोवणें हें एक देव आपोवणें एका
मातयेच्या आयदानान दवरल्या दिरव्या बरी. कुशालकाय आकाशान भरिल्ल्या ह्या संवसारांत दुर्बळकाय, विधेयपण तशेंच निस्कळपण मोरासर आमी पाळचे ते तितले सोंपे न्हय. खंडीत जावन देवाची ससाय आमकां जाय. आमी आज तुमचे तावन कितेंच आशें ना, बगार तुमच्या मागण्याचो आदार आमकां जाय. देखून तुमच्या कुटुंबांनी सदांच देवपोवण्या खातीर मागा. तुमच्या कुटुंबांनी देवपोवणी फुलोवन येवच्या खातीर, तशेंच जी कोण याजक आसात, धार्मीक आसात, तांणी मोरासर ह्या बसवण्यान थीर रावचे खातीर तांचे खातीर मागा. आमच्या कुटुंबांनी 1 वा 2 भुरगीं आसात जावंक पुरो, पूण ताणें कितेंच जर तर तांणी ती एक आशा दाखयली, हांव सिस्टर जाता, पाद्राब जाता म्हळ्यार 8 पांय दिनासतना दयाकन तांकां पाठिंबो दिया आनी तुमचो आदार दिया. कुटुंबांनी मागणें आसूं, मागण्या पंगडांत वा संस्थांनी भुरग्यांक हे कुरपा येवचें बरी करा. अशें केल्ले वरवीं खंडीत जावन आमच्या कुटुंबांनी देवपोवणी फुलतेली आनी पवित्र सभा आत्मीक रितीन ग्रेसकायेन भरतेली म्हूण म्हजी पातयेणी. मोगाच्या न्हू, हो एक वर्तो दीस ह्या पूर्ण शेतांत आमकां येवंक आमी 12 जाणां भयणी हांगासर आसां. कार्मेलीत याजकांनी आमकां आपयलें, आमचे खातीर मीस भेटयले आनी मागणें. खंडीत जावन बापानो, तुमकां आमी आभारी जावन आसां. तशेंच इतलो व्हडलो काजोमो आज आमकां मागता आसतना खंडीत जावन भोव खुशी आमकां भोगता. तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. परत सदांच आमी तुमचे खातीर मागतेल्या तुमच्या मागण्यांत आमचो उडास आसूं. हो एक अवकाश आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमच्या संस्थेची मावडील मानादीक भयण मिल्ली फेर्नांडीस, सर धर्म भयणी तशेंच तरबेती अंतरराष्ट्रीय भयणीच्या तर्फेन हांव परत एक फावटी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. अवकाशा खातीर देव बरें करूं.